कोलवाळ पोलिसांनी आज सकाळी बुधवारा सकाळी 4 जाणांक अरेस्ट केले. भितरले एक भितरलो मायनर आणि बाकीचे मेजर 3 जाण हे मेजर आसले. कोलवाळ पुलिसांक सेंट्रल जेल आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की तेंची जी फाटली प्रोडक्शन हॉल भिंत आहा ते भिंती वचून 4 जाण भुरगे गांजाचे बॉल करून ते वचून उडोवन ते सप्लाय करताले. आणि ह्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें. इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत CCTVचेर तांकां ते 4 जाण गांजा सप्लाय करतात हे कळ्ळें. आणि त्या उपरांत कोलवाळ पुलिसांनी आयज सकाळी त्या 4 जाणांक अरेस्ट केले. आणि ही जी इन्सिडंट हो जाला हो 14 जुनाक जाल्लो. त्या उपरांत आयज तेन्ना कोलवाळ पुलिसांनी तांकां सकाळी अरेस्ट केल्या उपरांत आयज म्हापसा कोर्टान तांकां रिमांडाक उबे केले. त्या उपरांत म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते कोलवाळ पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम पडटा.